आमचो जो हांगा पळय टॅक्निकल जावं इन्चार्ज पळय आसलो न्हू तो आमकां फक्त आश्वासन दितालो पोकळी आज पर्यंत तेणी आमगेलें कांयच केलें ना। आमी तेचे कडेन खूब डिमांड मागले, ड्रेस मागलेलो, मास्क जे मागलेलें तें आमकां तो दिनासलो। तेची रिजन कितें आसलेलें हांगा गाडी येयली ना हें म्हणप आसलेलें। आतां भितर तुमी काम करताले तुमकां मास्क बी कांय दिनासले अशें म्हणून लास्ट तेणी एक आमच्या आरोग्य खात्या पळय दिलें न्हू कपडे पळय आमकां मास्क दिलो तो हाडला आनी आमचे हांगा घातलो बांदपाक म्हणजे फुगार बिगार जाता हेणें मारकेलें पातळ। आनी लायटीचें कनेक्शन आसा भितर सारकें आसा काय सारकी वायरींग सारकी ना सगळें तुटपाची परिस्थिती आसा तो शॉक येतालो मशिनां शॉक येतालो आनी अजून थंय लायटी पेटना शॉक येवन आमी एक वर्सभर सुद्दां काम केल्लें आसा। दुसरें म्हळ्यार गरम जाता वारें लागना वयता म्हणून आमी पळय आतां गव्हर्मेंटाचो जॉब भायले घेतात ते आमी तेणी गव्हर्मेंटान दवरचें की कितें म्हणना की आमी एक्सपिरियन्स आसा तांकां घेवचे प्रॅक्टिकली एग्जाम दवरची की आमी आनी ते एग्जाम दिवपाक आमी जर प्रॅक्टिकली एक्सपर्ट ना जाल्यार तांकां आनी आमी दवरची की आमी तो एक्सपर्टाक ते कळटलो ना हेजे वयल्यान गव्हर्मेंटाक की आमी काम केल्या इतले विश्वासान कितले एक्सपिरियन्स आसा कितें ना म्हणटा ते भायले तूं येयले की तांकां एक्सपिरियन्स आसना काय आसना तर ते गव्हर्मेंट हांगा दवरपाक सोदता आनी आमकां भायर उडोवपाक सोदता कारण आमचे कडेन आमकां तांकां हें दिवची फिक्स करचें पडटलें म्हणून तांकां हें करपाक नाका म्हणून तुमकां तो पेमेंट जो आसतालो तो कपड्या प्रमाणे आसतालो फिक्सच पेमेंट काय नासलो नाल्यार मंथली एक पेमेंट नासलो ना मंथली नासलो आनी तुमकां म्हयन्याक पगार असो कितलो येतालो म्हयन्याक 3,500 बी पगार येतालो ते बी काम करून त्रास करून लायट सारकी सगळें मटेरियल सगळें सारकें आसलेलें नाल्यार मटेरियल नाल्यार आमी हांगा कांय पेमेंट ना आमकां पेमेंट मेळनासलो पेमेंट मेळना जर हांगा जर काम जर बंद पडलें कितें जर अशें बंद आसलें मशीन जर सारकी ना आमकां बंद दिसभर उपाशी कांय ना आतां गव्हर्मेंटान पोस्ट काडल्या आवटसायडी भुरगीं घेवपाक म्हणल्यार भायले आमी आतां इतलीं वर्सां काम करून आमकां हांगा पयलीं म्हणल्यार आमकां सरकारान हांगा फिक्स करूंक जाय न्हू नाल्यार आमकां फिक्स करना इतलीं 20 वर्सां आमी काम केलें जाल्यार गव्हर्मेंट भायले सायडी घेता जाल्यार आमी हांगा आमचे अन्याय जालो न्हू गव्हर्मेंटान आमचे अन्याय केलो जालो आमगेले आतां बायल भुरग्यां सगळे आमी घरा कडले सगळे A to Z पळोवपाक जाय ते आतां कोण आमगेलें हें करतलो आमी आतां उपाशी पडलेले आसा काम हांगा आमकां काम ना कांय ना करून ते गव्हर्मेंटान तेजेर आमचेर अन्याय केलो ना तेका लागून हांव म्हणटा की गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन आमकां फिक्स करून मागीर तुमी घेवपाचे जाल्यार भायले भुरगे घेयात पण पयलीं आमकां चान्स दिवपाचो ही फॅक्टरी जी आसा ही खंयच्या वर्सा स्टार्ट जाल्ली 6 मे 1998 ह्या वर्साक यंत्रमाग प्रशिक्षण जालें तेजे पयलीं हातमाग प्रशिक्षण म्हणून आसलेलें आनी तितून आमी 10 जाणां ट्रेनींग मागीर प्रशिक्षण दिवपाक घेतलें तेंच्यांनी आनी मागीर नंतर हळू आमी आमचे 6 म्हयन्याचें प्रशिक्षण काबार जालें तेजे नंतर आमी पीस रेट वर्कर्साचें आमकां तेंच्यांनी दवरिल्लें पीस रेट कितलें आमकां 100 रुपया पयली रेट आसलेली 100 मिटर 1 मिटरा फाटल्यान 100 रुपया आसलेली हळू अशें करून वर्सां गेली बरें चलतालें त्या वेळार आमी जे आरोग्य खात्याक दिलो कपडो आनी मागीर पुलीस डिपार्टमेंट हेल्थाक अशें करून कपडे वयतालो सगळे डिपार्टमेंटाक कपडो हांगसरल्यान वयतालो कपडे तेंगे ड्रेसाक हय आनी मागीर ते कलरींग दुसरे कडेन वयताले पूण ऑर्डर ते घेताले तेजे नंतर हळू अशें जालें आनी मागीर हांगा मटेरियल बिरेट कपडे आमचो स्टॉक उरपाक लागलो कपड्या डिमांड येना म्हणून तेंच्यांनी आमकां हळू ब्रेक दिवपाक लागले ते तुमगे कपडे कांय वचना तेन्ना तुमी रावात सूत काबार जालें सूत हाडना जालें अशें करून आमी अशें करून खूब आतां आमकां 15 वर्सां जालीं हांगा आमी नोकरी करता तेची बेश्टे ते हेजेर पीस रेटीचेर काम करताले आमगे गांवांक आमकां नोकरी मेळटा अशें म्हण हे आशेचेर आमी आशिल्ले दुसरे कडले हांगच्यान सावड्ड्या गेले शिवाय नोकरी मेळनासलेली ताका लागून आमी आमच्या गांवांक नोकरी मेळटाली आमकां गांवां मेळटाली म्हणून हांव इतले पर्यंत आसलेले आज आमकां दुसरे कडेन गेल्यार आमकां कोण घेतना कामाक आज आमचें वय जाल्लें आसा तुमी हांगसर टोटल कितलीं वर्सां काम केलीं 20 वर्सां काम केलें 20 वर्सां जालीं आनी आतां तुमी हितून सगळे एक्सपर्ट आसा तुमी सगळे आतां सगळे आमी मोडले जाल्यार घडोवंक जावं कितें विणूक आमकां आमी तयार करून आमी करूंक शकतात ते आनी इतली 20 वर्सांचे आमकां तितले अनुभव आसा म्हाजें नांव कुश्ट निळू गांवकर वाडे कुर्डीचो डेप्युटी सरपंच आमी आयज ह्या भुरग्यांक घेवन आमी हांगा जमलेले आसा कारण हेजें म्हणल्यार हें पावर रूम हें 20 वर्सां जालें हे सरकारान स्टार्ट केल्ले कडेन आसा आनी आतां पर्यंत तेणी लाखांचो म्हाल हाडून हांगा तेणी दवरले कडेन आसा तेजो कांय उपेग जालो ना आनी हे आमगेले भुरगे आसा आतां 1-2 वर्सां जालीं ते बेकार पडले कडेन आसा हांव सरकारा कडेन मागतां की हो पावर रूम आसा तो बेगीच्या बेगीन स्टार्ट करपाचो आनी ह्या भुरग्यांक न्याय दिवपाचो आमची मागणी आसा की हांगाच कपडो हो तयार करचो आनी होच कपडो ह्या आमच्या गोंयांत जे खंय खंय जायो खंयची सरकारी हितून जायो तो हो कपडो तांकां यूज करचो